is whether government has conducted inspection for the government primary school buildings in village of Santa Cruz village, Mercedes and Chimbal in Santa Cruz constituency. माझे कारण म्हटल्यार विचारपाक ही म्हाका जबाब मेवला त्या प्रमाणे सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळीं स्कुलां इज अंडर गूड कंडिशन, पूण एकूच स्कूल that is in Pirmer Bairro, Santa Cruz, and the owner of this school is Goa Medical College. A school, Speaker sir, is in very dangerous condition. A schoolak so slab सारखे ना आनी तिका खूब भुरग्यांक त्रास जाता. वयल्यान कुडके पडटा सकयल स्लॅबाचे. भुरग्यांक म्हणटा ते हितून 5 ते 9 वर्सांची भुरगीं शिकता. एनवायरमेंटल सदांच म्हणटा ते बरें आसपाक जाय. तशें गूड एटमॉस्फियर अँड सेफ्टी ऑफ द स्टुडंट. ह्या स्कुलान भुरगीं म्हणटा ती सारकी डिस्टर्ब आहा, पेरंट्सूय डिस्टर्ब आहा. हेजे आतां कितलो तेंप जालो रिपेरूच जायना. आतां फाटीक लागून 5 डिसेंबर 2019 GMC NOC has obtained. They have obtained the NOC. NOC दिल्या हे रिपेर करचे म्हणून. स्पीकर सर, माझे सांगचे म्हटल्यार NOC गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट दिवपाक कित्याक डिले जाता इतलो, हे मातशे तुमी नदरे काडून हे फास्ट जावपाक जाय. कित्याक हे भुरग्याचे स्कूल, they are the pillars of our nation. Question. No, that's what I am asking, Speaker sir. कित्याक भुरगीं न्हय, आमी स्कुलान शिकल्या पळय चेचील लागलो फाटल्यान उलोवपाक, तो उलोवपाकूच दिना. ना हांव विचारता न्हू भुरग्याचे कित्याक हे हो फाटले असेंब्लीक घातलेलो स्पीकर सर हो एलक्यू देखून हांव परत तो आय वॉन्ट टू एलॅबोरेट दीस. सो आतां NOC मेळिल्ल्या कारणान हे आतां स्कूल रिपेर केन्ना जातले ते म्हाका गमपाक जाय. कित्याक नाव न्यू एकेडमी स्कूल इयर इज गोइंग टू स्टार्ट. हे म्हाका एड्युकेशन मिनिस्टरान मातसो जबाब दिवचो. स्पीकर सर, म्हणजे ते बायरो सांता क्रूज ही जी शाळा आसा भितर जवळपास 51 स्टुडंट आसा. ताजें विचरप साहजीक आसा, कारण खरें म्हणल्यार म्हज्याय लक्षांत केन्ना येवंक नाशिल्लें ही शाळा आमच्या गव्हर्मेंटाच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या क्वॉर्टर्सांत चलता आनी ते एकदम म्हणजे वायट कंडिशनान आसा. हांव थंय विचारतलो की दुसरी शाळा खंयसर लागीं, तर बाकीच्यो शाळा ज्यो आसा त्यो थंयच्यान मातश्यो पयस डिस्टन्साचेर आसा. GPS चिंबल, मेळशे, परत देवळवाडा आनी दुसरी GPS सांता क्रूज ह्यो थंयच्यान पयस डिस्टन्साचेर आसा. आमकां NOC मेळपाक डिले जालो हांव मान्य करता, कारण आमकां इंटर डिपार्टमेंटल ती NOC मेळपा खातीर पयरूच म्हणजे 5 डिसेंबराक ती NOC मेळ्ळ्या ती रिपेर करपाक. परत ती जर म्हणजे ते गोवा मेडिकल कॉलेजीचे आसल्या कारणान आमकां त्यो दोनूय डिपार्टमेंटाच्या मदीं थोडोसो डिले जाल्ल्या कारणान हेका आमकां लेट जालो. पण एक स्पीकर सर एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता, तो रिपेर आमी करतात, बट मीनवायल दुसरो एखादो जर क्वॉर्टर्स थंयसर जर आसत तेंचो जाल्यार आमी एक न्ही 2 घेता आनी जर रिपेर केल्ले बेगीन आसत जाल्यार तितून ती शिफ्ट करता. अदरवायज आमचो विचार हांव तांकां आयज सकाळीं एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगतालो, जर 51 भुरगीं आसत जाल्यार खरें म्हटल्यार जागा घेवन थंयसर बरी शाळा बांदप हें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण थंयसर आनिकूय स्कोप म्हणजे आमी पळयता की गव्हर्मेंट शाळांनी आमी रिपेर करपाक लागलेल्याक आनी सगळ्यो शाळा 700 शाळा जेन्ना रिपेर केल्यो, प्रत्येक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मराठी आनी कोंकणींतल्यान तांचो नंबर जो आसा स्टुडंट्साचो हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. त्या खातीर ह्याय शाळेन जर आमी बरी बिल्डींग बांदली, फाटल्या दिसांनी एक आमी तालिगांवांत बांदलेली, फाटल्या दिसांनी म्हाज्या इतर बांदली, त्या प्रत्येक कडेन नंबर वाडला. त्या खातीर हांगासर जाता जाल्यार म्हणजे तूंय व्हेरीफाय कर, आमकां सेम त्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरूच गव्हर्मेंटाचो जागो जर आसत, आयदर गोवा मेडिकल कॉलेज अदरवायज रेव्हेन्यू लँड जर आसत तांच्या कडल्यान घेवन आमी नवीन बिल्डींग बांदुया, जेणे करून म्हणजे फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात तुका त्या रिपेर करून आमकां तितून रावपाची गरज ना. तर नवीन बिल्डींग जर बांदीत जाल्यार तुजी थंयसर आनिकूय स्कोप आसा, आनीक मोठ्या प्रमाणात थंयसर वाडोवंक शकता. बट हांव इतकें प्रॉमीस करता, जाता तितके बेगीन तुका रिपेर करून जे आसा फुडलें नवीन वर्स सुरू जावच्या पयलीं निदान हे रिपेर करून दिता, नाजाल्यार नवीन क्वॉर्टर्सान आमी शिफ्ट करून दिता, हें म्हजें प्रॉमीस. स्पीकर सर,
एकूच मिनिट वदळचो आंकडो MLA रोहन हांच्यांनी जो विचारलेलो तितूर प्रायमरीचो 95,330 आणि स्कुलाचो जो 66,363 इट इज ऑल टुगेदर 1,61,693 प्रायमरी 95,330 आणि 66,363 ऑल टुगेदर 1,61,693 आता सर बिकॉज त्याच बिल्डिंगान थिंगा OPD चलता ताच्या वयर स्कुलाच्या वयर लोक रावता त्या खातीर आतां 2 म्हयने स्कुलाक सुटी पडटली तेन्ना जर ते 2 म्हयन्यांनी हे प्रोसेस जाता म्हणसर एक वर्स तरी मायज वयतले कित्याक न्यू बिल्डिंग्स प्रोसेस वील टेक टायम पूण म्हाका ह्या 2 म्हयन्यांक मंत्र्याताय मागता हांव 2 म्हयन्यांक एप्रील मेयान जरी तर रिपेर घेतले जायत जाल्यार ह्या भुरग्याक न्यू अकॅडमी स्कुलाक बऱ्याक पडटलें आय जस्ट वॉन्ट एश्युरन्स फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे 2 म्हयन्यांनी तुमी रिपेर करून दितले वो फुडें वयतले फुडें आतां स्कुलाक म्हटल्यार कोण घरां दिना कोण कॉटेजूय इज नॉट अवेलेबल इन सांताक्रूज इज अ व्हेरी कंजेस्टेड एरिया इट इज नॉट अवेलेबल भुरगीं तुका फुडें शिफ्ट करपाक जायना ना जाल्यार आमकां भुरग्यांक काडून तालिगांव आयडियल स्कुलान घालची पडटली तशें जातलें भुरगीं वील गो साम मिगेल सो म्हाका थिंगा अर्जंट सेंट मायकल स्कूल म्हाका अर्जंट 2 म्हयन्या भितर रिपेर करपाक दिवपाकूच जाय दीस इज माय दिस थिंग हो कित्याक उलयता स्पिकर सर आं स्पीकर सर कित्याक उलयताय तांच्यांनी जो प्रश्न विचारला आमी प्रायवेट ताच्या खातीर रेंटल प्रिमायसीस हे आमी ऑलरेडी सोदल्या आनी आमी सध्या प्रायवेट रेंटल प्रिमायसिसान शिफ्ट करता आनी हेल्था कडल्यान इधर आमी क्वॉर्टर्स तरी घेवन हेल्था कडल्यान क्वॉर्टर्स घेवन नाल्यार जागा घेवन नवीन शाळा बांदपा खातीर सुरू करता दॅट इज माय प्रॉमीस तुजी शाळा जाता तितकी बरी आनी खूब बरें दिसता की मराठी प्रायमरी शाळे खातीर किंवा कोंकणी शाळे खातीर आमचे बरेचशे फावटी हावजांतले आमदार म्हणजे स्वताहून प्रयत्न करता आनी ती शाळा करता ताच्या खातीर आमी जाता तितके बेगीन तुका ती शाळा करून दिता